산다고 사지구리 이바람kan amchadeva amjian dos vanakre Bapa Jenavi Pudache Alis Brita Santa Amen Jesus Bokta Saroki Saudani Bolaki Angkadi 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 Unod Bapa Ani Buddha Ani Deva Sprinta Santa Dosoyadi Dosoyada Soda Sorvota Osheta Bokta Saroki Saudani Bolaki Angkadi 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 Unod Bapa Ani Buddha Ani Deva Sprinta Santa
senza Bokta sarogi Saudani bolai kiamkani 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 Unod Bapa Ani Buddha Ani Deva Sprinta Santa Zosoyadi Zosoyata Soda Sorvota Ocenza Bokta sarogi Saudani bolai kiamkani 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 Unod Bapa Ani Buddha Ani Deva Sprinta Santa Zosoyadi Zosoyata Soda Sorvota Ocenza Bokta sarogi Saudani bolai kiamkani Bokta sarogi Saudani bolai kiamkani Bokta sarogi
सदा सर्वदा शेजा सुरवातेक आमी गायन करुया देवा मुखार उबो रावच्या गायनाचो अंक 8. देवा मुखार उबो रावच्या आमची मुद्या फावो कोणा फावो नासतना फुक्या मोगार देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना फुक्या मोगार देवान आमकां एकठांय केल्या अशें उतर कानार पडो
cha ais de am soloi tolo kasham ka chibi to cha ais de am soloi tolo. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सौम्य असो. तुझे सवे असो. आयज रॉकीचे 7वें नोवेन आनी आयचो विशय जावन आसा पवित्र सोबेची 9वी चाल गोरिबां खातीर सुरू करूंक आमचेशी राव. मोगाळ भावा भयणांनो, देवाचे कृपेन बोललेली सांज सोगल्यांक आवडेता. पवित्र सोबा सोगल्या मनशांक वेंगोयता तसली आवय. ती कोणाकूच पयस दवरिना, पूण सोगले भेद उतरून मोगाचे बांदपास घडोवन हाडटा. आयचो आमचो विशय जावन आसा पवित्र सोबेची 9वी चाल गोरिबां खातीर सुरू करूंक आमचेशी तूं राव जेजू. कोविड-19 पिडे वरवीं आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या समाजान जायतीं काळी कुपां आयिल्लीं आसात. दिसान दीस मनशाची परिस्थिती बिगडत आसा. दुर्बळकाय, पिडा, खोतीदुखी कुटुंबांनी वाडत आसात. संवसारांत आयलोलें वायट पवित्र सोबेच्या कार्याक आळकोड न्हय, पूण एक आव्हान. पवित्र सोबा घडोवन मीठ आनी उजवाड जावंक जेजू तिका पाटयल्या आनी निराशी जाल्ल्या संवसाराचो बोरवासो जावंक जेजून आमकां पाटयल्यात. आयज गोरिबां खातीर नव्यो चाली सुरू करूंक जावन आसा हुस्को पवित्र सोबेचो. जेजून आमकांय जोण एकल्यांक आपल्या आपोवण्या पोरमोणे पवित्र सोबेच्या वावराक खांद मारूंक, निराशी जाल्ल्या भावा भयणांचो बोरवासो वाडोवंक जबाबदारी दिल्ली आसा. हें सोगलें करूंक आमकां जेजूची चड गरज. तो जेजूच्या एकवटान रावून आमी पवित्र सोबेच्या गोरिबां खातीर 9वी चाल सुरू करच्या कार्यान सहभागेली जावंक फावो तो आदार पवित्र सोबेक दिवंक आमचीं काळजां मोना उजवाडाय म्हूण मागतना मिसा बलिदानान फावो ते पोरी वांटो घेवया. आणि पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. देवा मुखार आमी सगलीं किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया. सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, वा सगळ्या उचारून सांगता, मनान चिंतून तरान उचारून वायट आदारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भगवान सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक दोदोतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
प्रार्थूया. आजचे बलिदान बेटयता देवाक दिन वासून पियुष तबान्या तांच्या बसत हे बेटयत आमी मागता. तशेंच आयच्या नव्यानाची मांडावळ करता विठ्ठलदास वाड्यांतले सांत लॉरेन्स आनी माय दे देवस समुदाय ह्या दोनूय समुदायांतल्या दर एकल्या भावा भयणां वासतूय आमी मागता. सगल्यांक देवान आशिर्वादान भरूं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसो नासली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी पुरी आमच्या आशा वर्ती तुवें बसयल्ली देणी आमकां फावो जावंक या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी रात चरयता देवा ससनाच्या ससनाक. आमेन. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटयेवेलें वाचप. म्हणटच ताचेर बावार दवरलो ना जाल्यार ताका उलो मारतली कशी, आनी ताची खबरूच आयकूंक ना जाल्यार बावाड दोत्तेली कशी. संदेश परगटपी नासतना आयकतली कशी, आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतली कशी. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलेलें आसा, शुभ खबर परगट्टा ताची पावलां कितलीं सोबीत. पूण शुभ खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायस म्हणटा, सरेस्परा आमी परगटलां तें कोणें मानून घेतलां. म्हणटच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडटच आनी तो कानार पडून बावाट उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो संदेश ताच्या कानार पडूंक ना बी? दुबावा विरेत पडला, कारण शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो गाजलो. संवसाराचे शिमे पर्यंत ताचो संदेश पावलो. आनीक एक विचारतां, इस्रायलाचे परजेक ह्या संदेशाचो अर्थ मेळ्ळो ना बी? खूद मोइजेस आपुणूच पयलो जबाब दिता, राष्ट्र लेगून न्हय तसल्या लोकांची तुमकां नाटकाय येशी करतलो. एका मुर्ख्या राष्ट्राचेर तुमचो राग पेटसो करतलो. आनी इजायस अशें पर्यंत म्हणूंक फाटीं सरना, म्हाका सोदी नासली तांकां हांव मेल्लो आनी म्हाका विचारी नासली तांकां हांवें म्हजें दर्शन दिलें. आनी इस्रायल परजे विशीं तो म्हणटा, म्हजेर बावाड दवरिना पूण परतेंच म्हजेर कोलपतात तसल्या लोकांक दीसभर हांव म्हज्या हात विस्तारीत आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो घासता. सगळीं म्हणुया, शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो घासता. अंत्रोलार देवाची मोहिमा वंदिता. मळप ताच्या हाताचें काम परगट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कोलयत आसा. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो घासता. उलोप ना उतर म्हणल्यार नाच. ताल्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तोरी शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो घासता. संवसाराचे शिमे पर्यंत ताचो संदेश पावता. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो घासता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbes por axoy, sorbes por axoy, sorbes por axoy, soy, soy. Sorbes por axoy, sorbes por axoy, sorbes por axoy, soy, soy. वचात आनी सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकयात आनी सदांकाळ होय संवसार सोरो पर्यंत
हांव तुमच्या सांगाता आसा. Serves for us, 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 serves for us. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुमी प्रितुमेचे मीठ, पूण मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार तें ताका कशें परतून दिवं येत? तें भायर उडोवंक आनी पांयां तोळां मोस्तूंक जायत, आनी कित्याकूच तें उपकारो ना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलेलें शार लिपोवन उरोना. पायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कन्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड ताचे मुखार परजळचो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयज नोवेनाच्या 7व्या दिसान आमी भितर सरता. आनी आयचो विशय आमकां पवित्र सोबेची नवी साल गरिबां खातीर सुरू करूंक आमचे शिराव. प्रितीच्या भयणी भावनो, पास्टर जिम खंबेला हो आपल्या पुस्तकान फ्रेश विंड फ्रेश फायर हातून एक कथा सांगता. आनी येता अशी एक गरीब मनीस इस्टराच्या दिसाक तो खंय इगोर्जेन आयलो. आनीक पास्टराचो दीस एके भाशेन बिजी आसलो. निमणी सर्वीस जाले उपरांत ती सर्वीस सोंपतूच हो मनीस खंय ह्या पास्टराक जेम खंबेला हाका येवन भेटलो. आनी ताणें ह्या मनशान ताचे लागीं उलयतना एके भाशेन पुरावे सांगून ताणें सांगलें कितलो गरीब, आपल्याक गोद सारकें रावंक ना, आनी आपली परिस्थिती एके भाशेन ताका खंय उगडापी केली. भयणी बाबानो, कोणूय गरीब आमचे सोयशें आयलो म्हणटच आमी कितें करता काय? तेच भाशेन ह्यावय मनशान पास्टर खंबेलान ताणें केलें म्हणटा आपणें आपल्या बोल्सान हात घातलो, थोडे कितें डॉलर आसात ते काडून आपूण ह्या मनशाक दितलो. आनी जेन्ना ताणें बोल्सान हात घातलो तेन्ना ह्या गरीब मनशान खंय जबाब दिवन सांगलें, म्हाका तुजे पयशे नाकात, पूण तुवें प्रवचन केलाय त्या जेजू विशीं म्हाका सांग. आय डोंट वॉन्ट युअर मनी, टेल मी मोर अबाउट द जीजस दॅट यू प्रीच. प्रिच्या भयणी बाबनो, ह्या कवितेंतल्यान ह्या घडणेंतल्यान कितें आमी पळयता काय के भाशेन आमी आमच्या मना बरोबरूय पूण गोरजेवरांक कितें खरी गरज, गरिबां सवें कशे तरेन आमी एके भाशेन तांकां बरें पळयता. घोडे न्हय फकत पयशांच न्हय फकत गरीबसाणीचेच, पूण दुसरे कडेन वाटेनूय गरीबसाण आसात, पुअर इन स्पिरीट. आनीक कितें अदीक गरज तें वळखून घेवंक भोव म्हत्वाचें हें आमकां दाखोवन करता.
आजची वाचपां आमी भितर सरुया. आजचे पयले वाचप आमकां सांगता बरे नेश्करांची वाट दाखयतना देव म्हणटा देवाचे बरेपण म्हजे तो म्हणटा म्हजे हात सदांच हांव विस्तारीत आसा. म्हणजे जांकां के भाशेन गोंयचीक आसा बाबा ती ती दुसरे गुण आसा तांचे सगळे म्हजे हात म्हणटा सदांच हांव विस्तारीत आसा. म्हणजे उदारपण तांचे सगळे सदांच दाखोवन आसा. जाल्यार शिव वर्तमानांत जेजू हो संदेश दितना आमकां म्हणटा तुमी प्रितमेचे मीठ, तुमी संवसाराचो उजवाड. भयणी बाबनो जशें मीठ आमच्या जेवणांत पडटच तातूंत रूच हाडटा, जसो उजवाड काळोख पयस करता, तेच भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान आमच्या वागणुकेंतल्यान आमी दुसऱ्या सगळें उदीक करून गोंयच्या जिवितां सगळें गरिबां सगळें तांकां तांच्या जिवितान एके भाशेन रूच हाडटली जावं, तांच्या जिवितान काळोख नपयत करून उजवाडाक तांकां बरेपण हाडटली आमी जावंक भाशेन हेजो आमकां उलो करता. आनीच आमी शुभ वर्तमानान आयकलां तुमच्यो बर्द्यो खोर्न्यो पडोवन स्वर्गार आसता तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार परजळूं दी. भयणी बाबनो पवित्र सभेचे नवे प्रमाणे आमच्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान गरिबां सगळें कशे तरेन आमी दाखयतले काय थोडेशे वाटो एके भाशेन आमी उगडे पडून पळोवया. पयले सुवातेर आमी गरिबांक फावो तो मान दिवंक गरज. ट्रीट द पुअर विथ डिग्निटी. भयणी बाबनो बुडणेच्या पुस्तकान 22व्या सुबरान दुसऱ्या वळीन आमकां अशें सांगता गिरेस्तांची आनी गरिबांची एकामेकाक भेट जाता कित्याक सर्वेस्पूर तांचो दोगांयचोय रुचणार. भयणी बाबनो गरीब जावं गिरेस्त दोगांयचोय रुचणार देव एकूच. आनी ह्या देवाच्या बरेपणान आमी ओदीक ओळखूंक जाय आमी ओदीक हुशार गुणेस्त ओदीक मोलाची अशी न्हय पूण तांकांय फावो मान दिवंक आनीक तांचे गुण शे गुण ओळखून घेवंक तांकांय फावो तें मोल दिवंक आमी एक भाशेन वावरची गरज. कित्याक गरिबांचो आनी गिरेस्तांचो देव रोचणार एकूच. दुसरे सुवातेर तांकां आमी फावो तसल्यो संद्यो दिवची गरज. दॅट इज ऑफर देम ऑपॉर्च्युनिटीज. गालेस्करांक बरोवन गन पावलो म्हणटा 6व्या वेस्परान 10वे वळीन देखून आमकां दिल्लो वगूत आसो पर्यान सगल्यांक बरें करुया बो करून भावार्था वरवीं आमची भाव भयण जाल्ल्यांक. भयणीनो आमच्या 2 दिसाच्या वागणुकेंतल्यान आमी एके भाशेन गरिबांक उदीक करून त्या वयर सरूंक आमी आदार दिवची गरज. घोडे जायते जाण कोण घोडे सर्वीस सोदतात घोडे नव्यो वाट्यो तांकां उक्त्यो करूंक एके भाशेन हे नवे वाटे आसात तो सजमून घेवंक तो करूंक दुसऱ्या मनशांनी आमी एकठांय जावन तांकां हे बरे रस्ते उगडापे करूंक गरज आसा. कोण घोडे आपल्या वावरा खातीर मनशांक सोदतात असल्या मनशां सगळें तांकां मेळून दिवंक आनी भाशेन तांकां बरे वयर काडूंक आमी आदार दिवची गरज. पण बाबा इंग्लीश भाशेन अशें म्हणटात यू गिव देम फीश दे ईट फॉर अ डे यू टीच देम टू फीश दे वील ईट फॉर अ लायफ टायम. आमी कोणाकूय एके भाशेन एक दान एक बरें इल्लेशें दिता आतां घातले नुस्तें दिले ते एकाच दिसाक ताका खावंक जातलें पूण ताका नुस्तें काडूंक शिकोय गरोवंक शिकोय तो जिवीतभर एके भाशेन खावंक शिकतलो. आनी बाबा न्हू हेच एके भाशेन आमी वावरची गरज. तांच्या फुडले सगळे हिताचेर नदर धरून ज्यो बऱ्यो संद्यो एके भाशेन आसात तातूंत भितर काडूंक तांकां आदार दिवंक आमी गरज आसा. तिसरे सुवातेर तांच्या सांगता सगळ्या घोडीतांनी आमी उबी रावया. लेट अस डिफेंड द पुअर. पण बाबा न्हू जायते तरेचो अत्याचार एके भाशेन जाल्लो आमी पळयता. समाजांत गरिबांचेर जायते तरेन अत्याचार घडटा फुडें जायतो तांचे फायदो काडटात.
घोडे जे लँडलॉर्ड्स आसात वडील आसात ते गरिबांक एके भाशेन पिडापी दितात जायते कडेन एके भाशेन जंय वावराच्या जाग्यार आसात तांचे वडील आसात या गरीब दुबळ्या धाकट्यांक एके भाशेन चेपून दवरतात फावो तो तांकां पयशे दिनासतना तांचे कडसून अदीक सुबेज वावर करून घेवन जायते कडेन एके भाशेन असले अत्याचार घडटात भणी बाबूनो या असल्या गरीब दुबळ्या धाकट्या सवे तांच्या सांगाता आमी उबी रावया तांच्या असल्या तांच्या ह्या वेळार आमी तांकां आमचो सांगात दिवया आनी तांकां नीत मेळून घेवंक आमी पावलां मारूंक गरज आसा तो ते स्वातेर आमचे लागीं आसा ते वांटून दियात लेट अस शेअर वॉट वी हॅव इजायस प्रवादी 58 7 वडींत अशें म्हणटा भुकेल्यांक तुमचें जेवण वांटून दियात गोददार नासलेल्यांक बिराड दियात कोण विंगडो आसा म्हूण पळशात तूं ताका न्हेसूंक पांघरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात पण बाबरो आमी दुसरो कोण करतलो वो दुसरो कोण फुडाकार घेतलो हे अशें आमी रावचें न्हय पूण म्हज्यान तांचे पासून कितें करूं येता म्हज्यान कसो तरेन फुडाकार घेवं येता म्हज्यान दुसऱ्याचो सांगात घेवन ह्या गरीब दुबल्या धाकट्यांक कशे तरेन आदार करूं येता हे आमी ओळखून घेवन असलीं पावलां आमी मारुया आनी भाशेन आमी गोजेवंतांक आदाराचें जावन गरिबां सगळें आमी हें बरेंपण आमी विस्तारुया तर आज हीच आमच्या जिविताची वागणूक करूंक आनी हेच तरेन गरिबां सगळें आमचो किरीत हुस्को दाखोवन पवित्र सभेचे वांगडी कशें जियेतना पवित्र सभेचें हें नवें मन अदीक खोलायेन आमी जिवंक आमकां किरीत करपा आनी बळ लाभय म्हूण हे भेटेंत मागुया सगळे आमी उबे रावया आनी वेळार आमचो बाबार्थ आमच्या काळ समानान बाळगून आमच्यो गरजो त्याच देवा मुखार आमी दवरुया फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप नेरी आमच्या बिस्म साहेबाक याज्ञिकांक आनी म्हत्वाची भयणांक पिडे मेखली उरोवंक बापाची कृपा मागुया आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजान वावुरतना धर्मा मोदें फुटी घालिनासतना दर एका धर्माक फावो तो मान दिवंक तशेंच साबार गांवांनी बुट्टी येवन जायत्या भावा भयणांक घराचो आसरो ना जाला हे आगोड परिस्थितीन पोरजेच्या फायद्याक पडटले निर्णय ताणें घेवंक तांकां जानवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया पवित्र सोबेन गरिबां खातीर नवी चाल सुरू करूंक घेतलेल्या निर्णया वरवीं साबार निराशी जाल्ल्या भाव भयणाच्या जिवितान उजवाड येवंक बापा लागीं मागुया कोविड-19 पिडे वरवीं मरण गेल्ल्या भाव भयणांक स्वर्गार प्रवेश आनी ताच्या कुटुंबाक फावो ती बुजवण मेळोवंक बापा लागीं मागुया आयच्या मिसाची भेट भेटोवन प्रवचन करून आमची काळजां मोना नवसरूंक वावुरलेल्या याज्ञीक भावाचेर साबार बेसांवां मागता तशेंच आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतल्या आमच्या सांत लॉरेस आनी मायदेड्यो समुदायांतलीं भावा भयणां समोर ओंपतात तर दर एक कुटुंबाच्या वांगड्याक कुडी ओतम्याची भलायकी
आनी परदेसान आसलेल्यांक आनी दोरयान वावर कोत्तल्या भाव भयणांक राख आनी सांबाळ म्हूण 7 रॉकीच्या मोजोतीन बापा लागीं मागुया. बोधवार बापा आमची किरीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुझ्या उदारपण आनी आमची जण एकल्याची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया संवसारांतल्यो मोनजात भेटो गायनाचो अंक C31. संसारांतल्यो मोनजात भेटो तुका सायबा नाका जाल्यो इतल्यो जाग्यो आनी उरक्यो कोणीता कश्यो मारक्यो तुज्याच मोगाळ पुता धाडलो आतकी सोय मोगात निसलो तोच भेटू काकुता पडलो आनी आमचे काकुते बोल तुझ्याच मोगाळ पुताक धाडलो आतकी सोय मोगात निसलो तोच भेटू काकुता पडलो आनी आमचे काकुते बोल. म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितेच्या बापा आमचें बलिदान मानून घे तातूंत तुज्या आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता तुवें दिलाय तें तुका भेटून आमी तुकाच भोगूंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पदवेदार आनी शासनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या जण एकल्याच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिव्या बाबतान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टा तीर बोरमाशान ताचे मोहिमेव तेण्याक अंतरेकता देखून आतां देवदूत आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Covid, Covid, Covid. Dolbarazzo, sorriso tu. Covid, Covid, Covid. Dolbarazzo, sorriso tu. Sorganizo salvola. Tu voi papa. Un sorghi, tu cazoi son. Sorbes poraci la vieta, eta da cazoi. Un sorghi, tu cazoi son. बापा रस्तम पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कशेन कोस्ट मरण संसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
ते स्पुरीन शेवून जातच ताणें काल्स घेतली तुका रव्यान वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारो वतलें ही म्हज्या उगडासाक कुळात Baba, that's a good porgo to hear. Somya Jesu kami mohunda kata ani kasih tepieta Iklis wakil tu waigo wanisur ami tu chemoron porgo to Baba Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उडगास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे ब्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेडे आमच्या गुंवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा कुडीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या ह्या भाव भयणांची दया कर म्हण आमी मागता आनी करीतपणी आज दिन वाचून बलिदान बेडिता पियूश तामान्या तांचे तुजो कितें आशिर्वाद घाल आयचे नवन बेडिता विठ्ठलदास वाड्यांतले सांत लॉरेन्स आनी मायदेव समुदाय ह्या दोनूय समुदायाच्या वांगड्याचेर आनी एक कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल अंकवार मारे देवाची माई सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोथी बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस शाबेळ पदवासो बागेन दांतन बागेन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सरवंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान दवरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येव तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तायणेक पडूं दिवं नाका पण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निबार दया करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरभंडारा जेजू क्रिस्ताच्या जेण्याक आमी बरो भाशेन नोंदरेकता तर आमकां तुज्यो दार काकृतीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेथान राजवत चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यान आनी एकठांयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत शिवंक वेताना आमी गायन करुया. देव जाता मनशांचें खाण गायनाचो अंक D7. देव जाता मनशाचे खाण निमलोलो उण्या रुपान ताणें व्हडलें मुखेल्या पियोंक दिलें ताणेल्यान ताचो मायमो मिपे नाशिल्लो ताचो मायमो मिपे नाशिल्लो ताचो मायमो मिपे नाशिल्लो ताचो मोग मिपे नाशिल्लो ताचो मायमो मिपे नाशिल्लो ताचो मायमो मिपे नाशिल्लो ताचो मायमो मिपे नाशिल्लो ताचो मोग मिपे नाशिल्लो. ल्हान व्हडल्यांक दुर्बलग्रस्तांक सांगाती दोनया चाकरां एकाच जेवणाक बसयलीं सगलीं भुरगीं देवाची ताचो मायमो मिपे नाशिल्लो ताचो मायमो मिपे नाशिल्लो ताचो मायमो मिपे नाशिल्लो ताचो मोग मिपे नाशिल्लो ताचो मायमो मिपे नाशिल्लो ताचो मायमो मिपे नाशिल्लो ताचो मायमो मिपे नाशिल्लो ताचो मोग मिपे नाशिल्लो.
प्रार्थुया. कोणवाडे बापा, या क्रिस्मसादा वरवीं जेजूच्या जिव्या सांदे कशें आमी वाडटा. संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गांत ताची भागीदार आमी जावंक पावूं. हे आमी खालतीपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. ह्या फाटल्या दिसांनी तांणी नव्यानाची मांडावळ केल्या, तांकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या दिसा मांडावळ सांबाळल्या सांत लॉरेन्सन मायदी देव समुदायांतल्या वांगड्यांकूय आमी देव बरें करूं म्हणटा. गवळीक चीट आयिल्ली आसा, थोड्योश्यो प्रतीस आमचे लागीं उरल्यात ना जाय तांणी वच्च्यो. ताचें मोल 20 रुपया. आमच्या बेसमाची गवळीक चीट ही तुमी वचची आनी वाचची. ह्या वर्साच्या विशयाचेर जायते ताचेर बरयल्लें आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे